नमस्कार सगळ्यांक. आज उपास आमी आमगेले भाशेचे विचार थोडेचे चर्चा करच्याक हांगा सगळी आमी तुमी मेळ्ळ्यांची. आनी एक भास म्हणटना केदनाय तो एक साहित्य जो भाशा तज्ञ जावो ताका भाशेचे वाक्य आनी ते बरोवची शैली हें पुराय येवक जाल्यार ताका तातूंतले शब्दाचे एक ज्ञान बारी लायक आसता. कितले आमगेले शब्द बंडावाळ चड आसा तितलें आमगेलें साहित्याचें ज्ञान चड जाता. आनी हे शब्दाक रचन कोर केल्यार अक्षर जावक अक्षर. आतां आमकां पुरा सगळी भास शिकयतना अक्षराभ्यास म्हणून सुरवें करताली. आल्फाबेट्स इंग्लिशांत म्हणटाची वर्णमाळ म्हणटाय. हे वर्णमाळाचे एक बेस एक ते मूळ आमकां फावंडेशन गट्टी नासल्यार आमगेले भास तितले लायक जावन वाडना. कितलीकी वेळा आमी कोणें एक भाशण करतना की एक बरयतना की तातूंत भितर तें मूळ ज्ञान नासल्यार आमकां तें वाचितना कळटा. असल एक दोशपूर्ण भास आमगेला वाडटा. आतां कोंकणी आमगेली भास आमी तें बरयतना कशी एक शुद्ध रुपार बरयता म्हणचे कळक येयला रे. सुरवेक वर्णमाळ दाखोवन सूर जावक आमगेलें बुन्याद म्हणटा आमी फावंडेशन तें गट्टी जावक येयल्यार आमी एक भाशेचे वर्णमाळ शिकूंक. हें वर्णमाळांत चड स्वर आनी व्यंजन मूल आसता. स्वर आनी व्यंजन मागीर तांकां पुरा विंगड विंगड रितीर सेरसून आमी गुणिताक्षर म्हणटात. आतां स्वर आनी व्यंजन आतां कशी जाला म्हळ्यार आज भास म्हळ्यार अक्षरांनी बांदून हाडची. अक्षर जावका जाल्यार ते अक्षरांक अर्थ ध्वनीनी बांदतात. सावंड म्हणटा आमी सावंड. सावंडांतूय फोन म्हूण येता. फोन बारी मूळ. आतां आमी सांगचे स्वराक्षर म्हूण जावं ते स्वराक्षराक आज ताका फोनीम म्हणटा. फोनीम म्हळ्यार स्वनीम म्हणून. स्वन आमी उच्चार करचे आनी स्वनीम म्हळ्यार ताजे एक अमूर्त रुपाचे एक प्रातिनिधीक जावन आमी मनांत घेवचे एक विशय. तुमकां एक सान बारी सरळ जावन सांगचे आसल्यार हांवें आतां म्हणून आमी एक स्वर काडटा आंव काडटा आनी वेगवेगळे जनाला आमी सांगयल्यार ते एकूल्याक आसना परफेक्ट आसना. ताजे वेव्स पुरो पळयल्यार आमी ताजी लारां आनी तो मॅशिनांत घालून पळयल्यार थोडे व्यत्यास आसता. त्या खातीर म्हणलेलें आमी अक्षर गट्टी धरला हें एकूल्याक आसा सगळे प्रपंचांत ना. म्हणले एक उच्चारोची सुमार नमनेर आसता जाल्यार एक थोडे व्यत्यास आसतले. हे व्यत्यासा पुरे घेवन हांव एक मनांत एक बांदता. तें कसल म्हणल्यार कोण कशी उच्चार केल्यार तातूंत ताजे भितर येता तें. तसल एक बांदावळ एक नमुनो एक सिस्टम पॅटर्न मनांत घेवचे ते फोनीम जाता. अशी स्वल्प आतां वैज्ञानीक जावन भाशेचे हें बांदप मस्त विज्ञानाचें तत्व घालून पुराय रचन केलां. तसल एक विचार आमी कोंकणींतल्यान कोंकणी भाशेक संबंद जावन आज पळया. आमचे गेल भाशेचे स्वर सगळी आशिल्ले वरी सगळी भाशेंत आशिल्ले वरी आमगेले कोंकणींत आजचे स्वर पळया. स्लायड नंबर 2. आतां कोंकणी वर्णमाळांत आमी पळोवचे गेल्यार
त्यार स्वर चढून आमकां दिसता. एक तशी अशी म्हणून एक बदलावणे आसतले. तुमी विंगड विंगड ग्रामर पळयला रे जाल्यार आमी एक प्रमाणीकृत जावन एक 13 स्वरांक घेतला. हे भारतीय भाशेंत सगळ्यांत आसचे एक स्वर समूह. स्लाइड नंबर 3. आता आमी मूळ स्वर म्हणून पळया. हाका हे बारी प्रामुख्य मूळ स्वर ते 8 आसा. 8 आमकां केन्नाय गोत्त आसचे. सगळे कन्नड जेवो विंगड भारतीय हिंदी जेवो सगळी भाशेंत हें येता. अ आ ई ई उ उ ए ना उडगास्तवर आमी ए मात्र आसचें. ए म्हणलें ना. ओ मात्र आसचें. ओ म्हणलें ना कोंकणींत. बारी एक प्रमुख विचार कोंकणीचो अ आनी आ हें आसा. ईक दीर्घ ई आसा. ईची दीर्घ ई आसा. ऊची दीर्घ ऊ आसा. ई आनी ऊक दीर्घ आसा. ए आनी ओक दीर्घ ना कोंकणींत. हें एक मूल स्वराची ज्ञान आमकां बरयतना आसूंक येता. हें कन्नडांतू आशिल्ली ती. कन्नडांतू ए दीर्घ ओ दीर्घ आशिल्ली ती. आमी खंय जेवा कोंकणी कन्नड लिपी बरयतना आमी विंगडच एक जगाक गेल्ली तशी येता. ते कन्नडाचे नियम प्रकार आमी कोंकणी बरयतना तशी अशी करतना व्यत्यास जाता. दीर्घ पडता पुराय. आतां कन्नडा दाखून नागरीक खंयचेय मॅशीन आतां बरह तसलो पुराय कन्वर्टर मेळटा. थंय पुराय हें समस्या एक येता. इत्या म्हळ्यार कोंकणींत मुळांनी ई आनी ऊ मात्र दीर्घ आसचे. ई ऊ ऊ आसा. ए आनी ओ दीर्घ ना. एक एक मात्र आसचें. हे 8 स्वर. आतां हे स्वर कशी घडता म्हळ्यार कशी आस जाता. हांव तावळे सांगलें विज्ञानीक जावन आमी आज भास शिकचे एक वाटची विंगड जाल्ल्या. फुडें आमी अक्षर बरोवचे आनी ताजें चित्र दाखोवन ए फॉर एप्पल अशें पुरा हें एक एप्रोच आसा. हें आतां आसा जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ हाज्या मागशी गेल्यार आमी हें ए म्हणलें खंय दाखोवन येता आमगेल्या तोंडांतल्यान भायर येता. त्या तोंडांत कशें तें आस जाता ए न्हय अ म्हणलें कशें जाता. अ आ ई ऊ ऊ आनी ए आनी ओ हे मूळ स्वर कशी जाता हाजें लक्षण कसं जालें. उच्चार जावचे. आतां आमी उच्चार विज्ञानाचे संदर्भांनी अक्षराचे विशय पळया. स्लाइड नंबर 4. 4th स्लाइड. स्वर उत्पत्तीक आमी अशी भाशा विज्ञान अशें सांगता. कशें म्हळ्यार पप्पूस म्हळ्यार श्वासकोश. श्वासकोशा दाखून भायर आयले वारे कसलेय आड नातिले भायर पडल्यार ते उच्चार स्वराक्षर म्हणटात. हांगा दाखून भायर सरले वारे आमगेले श्वासकोशाचे ते अशें येता. अशें वयर येवन स्वरतंतू अंतुल्यान भायर येवन तोंडांतल्यान कसले अड्डी नातिले अडकळ नातिले भायर आयल्यार स्वर म्हणत अशी एक आमी निरोपण करताची. ते दृश्टीनी विंगड विंगड स्वर कशी उत्पत्ती जाता म्हळ्यार हें बारी प्रामुख्य अंग आसता तें
जीब 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 कितली केवळ आमी भाशेक टंग म्हणटा टंग मदर टंग अशें पुरा म्हळ्यार जीबची प्रधान जावन आमगेले उच्चारांत काम करता कितले कितले नमनेर तें सर्कस करता म्हणल्यार एक उच्चारांत बारी विचित्र रितीन तें आस आनी आमगेल्या मालगड्यांनी तें ताजें चलन हें समजावन तें स्वर तशी तांणी एक संकेत दिला हे विशय बारी एक इंट्रस्टींग आसा आमी मुखार वचचे स्लायड नंबर 5 स्वर उत्पत्तींत जीब कशी घोळता हे विशयात आमी सुरवेर पळोवया सगळी मस्तंग अंग आसा ते एक एक पळोवया आतां जिबेचे मात्र पात्र कशी आसा हें पळोवचें जाल्यार आमी जीब एक ताजें एक चित्र पळोवन ते अंदाज करून घेवया स्लायड नंबर 6 नाव आतां हांगा एक तुमकां जिब्बेचें चित्र दिसता तें जीब अशी आसता अशी अशी आसता दिगायन अशी हाका आमी जिब्बेचे फाळी म्हणटा फाळी फलक कन्नडांत फलक इंग्लिशांत ब्लेड म्हणटा ब्लेड हे जिब्बेची फाळी स्लायड नंबर 7 आतां हे जिब्बेची फाळी जाता आनी ते जीब खंय लागून आसा आमगेल्या गळ्या लागीं ताका आमी रूट म्हणटा रूट रूट जिब्बेची मूळ जिब्बेची फाळी हे जीब अशी अशी नंत आसता तोंडा भितर आतां हे जिब्बेंत तीन नमने रे हे जाता खंयचे तीन नमने रे उच्चार साध्य जाता एक जिब्बेची तुदयेंतल्यान उच्चार जाता एक मध्येंतले जागेन घडता आनी एक मागशी दाखोवन घडता आमी थंय बरयले तशीची तुदयेंतल्यान जावचे ई ई ई ई म्हणटना पळय तुदी काम करता ई आनी म्हणटना मध्येंतल्यान येता आनी ऊ म्हणटना मागशींतले फाटीचे न्ही जाल्यार मागशीची जीब काम करता हे एक आमकां एक जस्ट कळचे खातीर आमी हांगाक ई उ हे धरून दाखोवन मागशी वतना अशी एक जिब्बेचे खंयचे खंयचे भाग हे स्वर अक्षरांत ते काम करता म्हणून आमी पळयले आतां स्लायड नंबर 8 आतां जीब बरे एक दोनी विशय न्हय पळया जीब अशी लेवेल आसता एक लेवेल जाताची आमी ऊ म्हणटना हांगा तां येता ऊ म्हणटना इतले वयर वता आनी लेवेल आसतना तें आमगेलें जाता जाताची आ ओ अशी पुरा विंगड विंगड स्वरा वचून लास्टाक ऊ जाता ऊ आनी ई म्हणटना हांगता येता ई ऊ आनी ई म्हणटना हांगता येता हें आतां आमी पळोवच्या गेल्यार 7 स्थान आसा जिब्बेक 1 2 3 4 5 6 7 इतले स्थानारे स्वर जाता थोडे विंगड भाशेंत आनीकय हाजे मध्यंत पुराय विंगड विंगड स्थानारी स्वर जाता आतां कुडम्यांची ताणें एक भास उलयता कोंकणीची तान आनीकय मोडी करतना
आनीकय थोडे चड स्वर उत्पत्ती जाता वत आठ मात्र आमगेले सामान्य उपयोगांत आसा. आतां आमी त्यो म्हणटा त्यो ते म्हणटना ते यकार येता तेवें एक नमुन्याचे स्वर उच्च आसा. इंग्लिशांत तो 12 मूल स्वर आसा 12. आमी आतां चड उणें भारतीय भाशे पुरो एक 8 मान स्वर म्हणून घेतला. हे 7 स्थानांत आमगेले जीब ताका आमी अशी केला एक उक्ते म्हळ्यार ओपन आसतना तांतूं एक नमुनो येता आनी क्लोज जातना विंगड नमुनेर येता. क्लोज जातना आमकां ताका धांकतें आनी उक्तें म्हणून ते 7 स्थानाक आमी उक्तें अर्द धांकतें आनी धांकतें मदें आनी मदें आनी उक्तें मदें आनी अर्द उक्तें आनी धांकतें अशी 7 प्लेस इंग्लिशांतूय हायट एंड स्लो हायट आनी हायर मिड अशें पुरा विभाजन केला तें स्थानांक. हें एक 7 जागेर जीब 7 नमुन्याचे उच्चार स्वराक्षराचे उच्चार करता. आतां 9 स्लायड नंबर 9 आमी थंय 4 दाखयले आतां 7 थंय हांगा पळयले. आतां स्लायड नंबर 10 इंग्लिशांत पळया हाजें एक चित्र फॉनेटिक्सांत असल एक चित्र आमी पळोवचें मेळटा. तें म्हळ्यार तोग्गू दाखयल जीब ती जिब्बेची तुदी ते वयर गेले तशीच विंगड विंगड स्वराक्षर येता आनी जिब्बेची तुदी जिब्बेचे मध्य जिब्बेचे मूळ हें अशें अशें जातना विंगड विंगड स्वर येता. तशे जिब्बेंतूची ताजे विंगड विंगड स्थानार कांय एक 150 लागीं विंगड विंगड स्थान सोदून काडला. इतले स्वर उत्पत्ती करचे एक सामर्थ्य आमगेले जिब्बेक आसा. असले एक त्या खातीरच आमी भाशेक जीब म्हणटाची कितली केवळ टंग म्हणटा. आतां आमी मुखार 8 स्वराचे विचार इतले आमी पळयले. ते स्वर कशी उत्पत्ती जाता ह्या विशयी पळयले. आमगेले अंगा दाखोवनूच आतां स्वर आमी अध्ययन करूंक सुरू जाला. फुडें आमी बरपा दाखोवन स्वर उत्पत्ती कर संकेतां दाखोवन आज संकेत न्हय आज ध्वनींतल्यानच आमी हें भाशेचें अध्ययन आरंभ करताची. आतां आमी मुखारचे स्वर पळया 8 मात्र न्हय आनी थोडे आसा. स्लायड नंबर 11 हांतू पळया. आतां दोनी संदी स्वर म्हणटा. संदी म्हळ्यार दोनी जॉयंट जेवचेत. आई म्हळ्यार अ आनी ई सेरून जाल्ले डब्बल स्वर तो. आनीक औ आई आनी औ हे दोनी स्वर आमकां कन्नडांत बारी परिचय आसा आनी हिंदींतूय हे स्वराची आमकां एक वळख आसा. आतां कोंकणींत एक भारी विशेश म्हळ्यार हे दोनी स्वरांक आमगेले मूल कोंकणींत वर्ज केला नाक्क म्हूण सोडला. ताजे बदला कशी आतां पै म्हूण आमी घालताचे हांगा ते कन्नडाचे एक प्रभावान आमी ते तशें बरयताचे न्ही. जावन पाय म्हूण बरोवप प आनी य अर्द बरयल्यार पै जालें तें पै. आनी औषध आसल्यार औ म्हूण तशें बरोवचें वकार हाडचें. हें एक कोंकणीचें विशेश. औ आनी आईक बदलाक य आनी व घालचें. एक सायडा संदी स्वर म्हणटाची आनीक हें य आनी व इंग्लिशांतूय हाका विशेश स्थानमान आसा. वाय आनी वी
वाई आणि वी हे दोन्ही कामही करता, स्वराचे कामही करता, व्यंजना कामही करता. स्वराचे कामही आता मनी तो ते वाई ते काम करता स्वराचे एल्लो म्हणले कडेन ते एक व्यंजना काम करता. अशे हे दोन्ही स्वर विंगड भाशेंतूय एक विचित्र, कोंकणींतूय तशीची हाजी विचित्र आनी हाजी प्रामुख्यता कसा म्हळ्यार आई आनी ओक काडचे खातीर हे आमकां सहाय करता. आतां गाय म्हण बरोवचे आमी कोंकणीचे बरप परिचय नासला रे आमी गाय कशी बरयता म्हळ्यार गा बरोवन आईकार दिताची. तशें न्ही, कोंकणी मुलांत तशी न्ही, आमी कन्नडांतूच एक शिकिल्ली ती आमी तशी बरोवच्या कारण जाता. आनी एक बारीक कोंकणीचें एक विशेश आसा तें स्लायड नंबर 12 पळया. आनी एक स्वर आसा आमगेला र र र. कोंकणींत हाका आमगेल्या मूल कोंकणींत रक प्रवेश दिनी इत्या म्हळ्यार आतां मृत्तिका मृत्तिका म्हळ्यार आमी माती म्हणलें, र कार नाका म्हण. सर्प हा म्हळ्यार सरप म्हण केल्या, र कार नाका म्हण. अशें तुमी कितलेकी शब्द कोंकणींत र काणू र बरयला, र काणू थंयक र कार हाणू आमगेल्या मलगड्यांनी ती भास रचना केला. तशी आजी आमी मस्त संस्कृताचे शब्द आमगेल्या मध्यंत आसा. आतां ऋषी बरो केल्यार आमी रच जावक आमकां, त्या खातीर आमी तेवूय आतां कोंकणी भितर स्विकार केला, मराठींतूय आसा. ते तशी आमी ह्या एक स्वराकय आजी स्विकार केल्ली मिती आमगेल्या मध्यंत आतां कितले स्वर आसा. अनेक वेळ आमी उडगास करचे फुडें आनी दोन एक चडते स्वर आमगेल्या मध्य आसा. स्लायड नंबर 13 ते अम आनी अ विसर्ग आनी अनुस्वार म्हणटाचे. नांका दाखून उच्चार जावचे. एक अर्ध नांका दाखून, एक पुरा नांका दाखून अम येता आनी एक म्हण येता. हे दोनी अशी ओट्ट घाल्यार आमगेले स्वराक्षराचे ओट्टू बंडवाळ म्हळ्यार ते 13 स्वर. स्लायड 14 स्लायड नंबर 14. आतां ओट्टू कोंकणी स्वर तयार जाता. अ आ इ उ र ए ओ ऐ औ अम अ. आतां आई आनी औ आतां कोंकणींत तेवेय स्विकार केला. इत्या म्हळ्यार सकडी भाशेचे आतां मराठी कोंकणी लागीं आसा, कन्नडय लागीं आसा. त्या खातीर बरपाक कांय तोंदर जावचें ना म्हणून हे पुरा स्वरांक आतां आमी स्विकार केली मिती 13 स्वर आमगेले कोंकणींत आतां उपयोगांत आतां. आनी आतां आमी थोडे विंगड आतां भाशेचे स्वराची विशयाची पळोवचें गेल्यार बरी जीब मात्र न्ही. विंगड मस्त अंगांग चेडून 8 अंगांग आमगेल्या भारतीय भाशाशास्त्रज्ञांनी कितलीकी शतमानां फुडें 8 अंगाचे एक पट्टी दिला. 8 अंग भाग घेता प्रधान जावन. आनी आमगेले मलगड्यांनी स्वर म्हणल्यार नाभी दाखून भायर सरता वारे म्हूण म्हणलां. म्हळ्यार आमगेले चेडूणे वपे डयाफ्रम आसता थंय दाखून येता म्हूण. आमगेले वेस्टर्न थिंकर्स पुराय तांणी श्वासकोशा दाखून वयर मात्र उलयताची. जाल्यार भारतीय तत्वज्ञान प्रकार स्वर नाभी दाखून येता म्हणून भारी फुडें म्हणलां. आनी ते खंयचे पुरा भाग घेत आजी तांतू भाग घेता ते 8
अंगांगा कैतानी तेदनाची लिस्ट कोरनु ते एक आमकां ज्ञान दिल्लेलें आसा. आतां स्लाइड नंबर 15. स्वर उत्पत्तीन तो इतर अंग खंयचे आसा म्हण पळया. स्लाइड 16. आमी केन्नाय गोत्ता आमकां वार भरचें आमगेलें श्वासकोश. श्वासकोश म्हळ्यार लंग्सांत. हे लंग्सा दाखून भायर येता आनी लंग्साक भितर वता आमगेलें तोंड आनी नाकांतल्यान वार भितर भायर वता. हे श्वासकोशाक आमी पप्पूस म्हणटाची हेजे श्वासकोश म्हूण येता. हे प्रधान अंग वाऱ्याचे हवेचे मूल आमगेलें श्वासकोश. आनी स्लाइड नंबर 17. आतां पळयात, वार श्वासकोशा दाखून आयिल्ले नंतर ते आमी उच्छ्वास नळी म्हणटाची, विंड पायप. तातूंतल्यान भायर येतना थंय एक द्वार आसा. त्या द्वाराक एक मुच्चळय आसता, एपिग्लाटीस म्हूण आमी म्हणटा. ग्लाटीस आनी एपिग्लाटीस. थंय लॅरिंग्स म्हळ्यार स्वरतंतूची एक स्वराची पॅट आसा. आमगे चेडूणे आमगेले कल्पने हार्मोनियमाची एक मनांत घेतल्यार आमी तशीच थंय स्वरतंतू, तातूंतल्यान वार येतना विंगड विंगड नमनेचे एक विंगड विंगड प्रमाणारी वार तातूंतल्यान भायर येतना थंय दाखून जी स्वराचे एक मूळ आरंभ जाता. ते दोनी पट्टी लागीं येवचें, दूर वचचें आनी थोडे फावटी अशी कंपन जावचें, हें परत विंगड 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 मेकॅनिजम थंय जावन स्वर उत्पन्न जाता. तशी दोनीचे हें आमगेलें अन्ननळी आनी श्वासनळी तें एकडी जावचे कडेन एक मुच्चळ आसा. हें आमगेलें उच्चाराचे अंगांतू प्रधान जावन आसा. थंयचे नंतर गळ्याक हांगा आयलें गळ. आमी उलयतना हांगा हात दवरल्यार कळटा आमकां थोडे कंपनकी आनी एक नमन्याचे अले म्हळ्यार लारां गेल्लें आमकां कळटा. आतां स्लाइड नंबर 18. आतां थंय दाखून गळ्या दाखून आयिल्लो वार तोंडांतू बंद केल्यार भरता. तोंडा भितर वार भरची ते अवकाशाक आमी तोंडा पोकळी म्हणटा. तोंडा पोकळी हे कॅविटी, माउथ कॅविटी. हांतू आमकां कितलेकी वेळा हें एक विचार वतना अशें तुमी आपूण पळयला रे सुमार भाग आसा हांगा आनी ते पुरा आमगेलें स्वर व्यंजन ताका उत्पत्ती करच्यांतू बारी निर्दिश्ट एक जागेर निर्दिश्ट जागेक एक निर्दिश्ट कोन एंगलांनी जीब लागल्यार मात्र तें एक स्वर जावं व्यंजन भायर येता. त्या खातीर तोंडा भितर कसल एक ऊन आसल्यार स्वराचे व्यत्यास जाता. आतां आमी सम पळोवचें गेल्यार हांगा येदूर ताळो गट्ट हाका ताळू म्हणटा आमी. ताळू वयले एक हें आसता भाग, तोंडा भितर वयल भाग, तें येदूर गट्ट आसल्यार मध्यंतू हद गट्ट आसा, मातशी भारी मोव आसा. थंय दाखून मागीर तें कन्नडांनी किरुनालागी म्हणटा ती, ओविला म्हणटाची आनी आमी ताका फोडजीब म्हणटा. फोडजीब म्हळ्यार सांजीब अशी लांबून घेवन आसा. थंय भारी मोव आसा ताळो. तशी मोव ताळो निब्बर ताळो अशी ताळा तुमी पळयल्यार हांगा सान जिब्बे लागीं मोव आसा, मध्यंत हद आसा, हांगा निब्बर आसा, गट्टी आसा. निब्बर ताळो, मध्य ताळो आनी मोव ताळो
अशे 3 भाग ताळ्यांत आसा. ताळ्या दाखून थोडे सकल येता दंता कडेन येतना आमकां एक जाग मेळटा, मूर्धन्य म्हणटा ताका संस्कृतान. ते जीब लागयतना कळटा थंय स्वल्प एत्तर भाग आसा, अशी एत्तर थंय ते मूर्धन्य म्हणटा. न्हय जाल्यार आमी खोंपी म्हणटा, खोंपी. आमगेले कोंकणींत खोंपी म्हणटा ताका. ते खोंपी दाखून थोडे सकल आयल्यार दंताचें मूळ मेळटा. दंता मुळाक आमी निजी म्हणटात, निजी. तशी त्या जाग्याक निज्याळी म्हणून, निज्याळी, निज्याळी. ताज्या भाशेन सकल आयले म्हळ्यार दांत मेळ्ळो, वयल दांत. तशी दांत, निजी, खोंपी, हे निब्बर ताळो, मध्य ताळो, मोव ताळो, अशी अशी विंगड विंगड. दांत, दांत सुरवेक, ताजे ಸ್ವಲ್ಪ वयरी निजी, ताजे ಸ್ವಲ್ಪ वयरी खोंपी, ताजे ಸ್ವಲ್ಪ वयरी गट्टी ताळो म्हळ्यार निब्बर ताळो, मध्य ताळो, हे मोव ताळो. हे इतली भागाक जीब वचून लागतना स्वराची रचन जाता. हे सगळी अंग काम करता. आनी एक आमकां कळना तितलें काम करचें सान जीब, सान जीब अशी लांबून घेवन आसा मातशी. तें कसं करता, आतां आमकां अम्म म्हणक जालें, अम स्वर. तेदना तें अंग आशिल्लें थोडेचे अशें आशिल्लें अशें करून थोडे वाऱ्याक नाकांतल्यान सोडता. तेन्ना नाका दाखून स्वर येवचे, नाकेस्वर म्हण. नाकेस्वराक एक उदाहरण. थोडे तोंडांतल्यान सोडता, अशी वांटून सोडची मी ती. तें एक नमनेचे स्वर भायर सरता. अशी आमी ताळ्यांत 3 भाग आसा, ताळ्या मुखार. आनी खंयचे भाग घेता पळया, स्लायड नंबर 19 पळया. हें मस्त भाग बरयले आमकां दिसता इंग्लिशांनी. इतले पुराय भाग आमगेले स्वर उत्पादनेंत तांचे विंगड विंगड पात्र आसा. पुराय भाग आनी तो पुराय भाग ताणें स्वर उत्पत्तींत, व्यंजन उत्पत्तींत हांगेले सगळे पात्र मस्त व्हड आसा. स्लायड नंबर 20. आतां ह्या स्लायडांत उणेची अगत्य आशिल्ली मात्र दाखयला. तांतू तुमी येदूर दाखोवन पळयल्यार दांत, दांत आसा आनी वोंट आसा. ताका वोंटाक लिबियल म्हणटा आमी. बायलिबियल म्हळ्यार दोनी वोंट, दोनी वोंट. आतां पळया, म म्हण केला, म दोनी जॉयंट जावंक म. त्या खातीर अम्मा म्हणलेले एक शब्द तो भारी वैज्ञानीक जावन आसा. पळय तें हांगा मात्र इतले जाग्यार तें उत्पन्न जाता. सगळे शब्द तितले सुलभ जायना. हें म. वोंट दूर आशिल्लें लागीं केलें कुळें म येता, अम्मा. अम्मा म्हणलेलो शब्द आमगेले भारतांतलो एक व्हड एक देणगे सगळेची आमगेले भाशा प्रपंचाक जेव सगळे जगाक. तितले एक अर्थगर्भीत उच्चारांतूय वैज्ञानीक जावन पळयता. वोंटाचे म्हणले कुळें म. तितले जाग्यार जाता सुलभ उच्चार. आनी ओपन आनी क्लोज दोनी तुदयेकय तें प्रतिनिधित्व करता. अशी एक हांग दाखोवन जावचे दोनी वोंट, दोनी दंता साल आनी ताजे वयर गेल्यार हांव आतां सांगिल्लें तशीची तुमकां आयकल्या तें हांगा खोंपी म्हूण येता आनी निजी म्हूण येता आनी ताळो म्हूण येता. पॅलेटल म्हळ्यार ताळो आनी वेलार म्हळ्यार वेलार. हाका
ते मऊच भाग सांज बेलगी ताक शेकनळी म्हणटात कोंकणीन शेकनळी थंय थोडे स्वर पळया आतां ह म्हणकला ह ह हांगा खंय जायना आमी तोंड ओपन करून ह म्हणटा त्या वेळार तोंडांतले खंयचे भाग वयता तो ना मातशी दाखोवन ते भायर सरता ते भाग आमी शेकनळी आनी ताच्या थोडे सकल गळ म्हणटा कंठ्य कंठ्य म्हणटा संस्कृतांत कंठ्य न्ही जाल्यार गळ ताजे वयर शेकनळी ताजे नंतर ताळोच ताळोच येता अशी आमगेले वयले सगळेच हें रूफ आसा पळया हें सगळी तोंडांतले वयली रूफ तो रूफ ना जीब आसा सगळे भाग जिब्बेनच सुदारसुचे वयर मात्र सुमार भागाक ದಂತ दाखून सूर जाता नीजी जाता ताळ जाता अशी गळ जाता अशी मातशी मातशी वतना आमकां मातशी मातशी वतना विंगड विंगड ही भाग मेळटा आतां स्लायड नंबर 21 हांगा आतां आमी उलयले विशय खंयचे स्वर जिब्बेन खंयची भागाक लागयतना येता म्हणून आतां गळ्या दाखून खंयचे स्वर येना व्यंजन येता ह आतां गळ्या दाखून येवचे शेकनळी दाखून आ आ मातशी दाखून येता ई म्हणटना आमकां कळटा जीब वचून ताळ्याक लागता मातशी लागता ई ई र म्हणटना जीब मस्त मुखार आयला र चड उणें निजीची पशी ಸ್ವಲ್ಪ वयर ते मूर्धन्य म्हणटना ते भाग आनी ऊ म्हणटना जिब्ब्याची स्थिती पळयल्यार तुमी चड उणें वंटा मातशी आसता जीब ऊ ऊ ऊ ए म्हणटना मातशी वता वापस ए ए ए म्हणटना ते कಡೆ शेकनळी दाखून ताळ्या मदयेंत शेकनळी दाखून ताळ्या मदयेंत आसता आनी शेकनळी आनी वंटाची अक्षय आनी येदूर दोनी उपयोग करचे ओंत ओ पळया ओ आतां अनेक हांगा विशेश म्हळ्यार आमगेले वंटाची एक स्थिती पळया तुमी आतां अ म्हणटना वॉंट तंतय आसा आकार चेंज जायना ऊ म्हणा ऊ म्हणटना रावंड जालें ताका ऊ स्वराक आमी गोळ स्वर म्हणटा गोळी तें अस्वर अगोळ ऊ ई म्हणटना आमी थोड्याची तशें करता ई ए ओ आनी ऊ म्हणटना रावंड जाता हे दोनी गोळ स्वर म्हणटाची वरलेल पुरा अगोळ स्वर म्हणटाय इतलें एक स्वराची उच्चारांतू इतलें पुरा वैज्ञानीक जावन आमी पळयलां फुडें आमी अ आ ई आमकां सुरवेक एका क्लासांत KG क्लासाक गेल्यार अक्षर परिचय करचे संकेतचे आतां हांव तुमकां हें अंगा दाखून ध्वनी मुलक कशी येता म्हणलें हें कळल्यार आमगेलें उच्चार बारी स्पश्ट जावच्याक चड एक संभव आसा आतां स्लायड नंबर 22 आतां कोंकणींत अनेक विशेश घडता हें स्वराचे एक संख्या ಸ್ವಲ್ಪ चड उणें आशिल्ली ती आतां कन्नडाक तुमी होलीक करतना ए आनी ओक दीर्घ ना आनी अ ए ओ हांगा आमकां वाद्यक म्हळ्यार कोंकणी नेयनातिल्यांक बरयले वाद्यक तांणी चुकचे हे तिनी विशयार आतां पळया
अक घेतल्यार आमी कणस चमक अकल 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 कणस क ची अ पळया चमक च ची अ पळया तेची अ घर वत अवधी पळे तेची अ हंगाय अಷ್ಟೇ जलारी थंय ಸ್ವಲ್ಪ दीर्घ घालून आमी उच्चार करता खे घर वत अवधी पळे म्हणले कडेन एक अ जाता ಸ್ವಲ್ಪ टायम घेता आमी दीर्घ घालताचे हाका आमी धांकते आनी उक्ते ओपन एंड क्लोज्ड म्हणून फस्ट क्लोज्ड अकल अ जाताची गॅप घेनाचे आमी अकल कणस वणत चमक हांगा पुरा अ जाताची फास्ट नेक्स्ट वर्णाक आमी वग्गी घेताची हा वर्लल कडेन आमी घेनाची तशी एक क्लोज एंडेड आर्टिक्युलेशन आनी कडेन ओपन एंडेड ಸ್ವಲ್ಪ उक्ते करता आमी आनी सुरवे कडेन धांकते करताचे हेची तत्व ಏಂತ ನೀವು ಓಂತು ಜತ್ತ ವರ್ಲಲ್ ಕಡೆನ ಜೈಯಿನ ವರ್ಲ ಕಡೆನ ಎಕ್ಕದ ಮನೆ ವಿಂಗಡ ಭಾಷೆ ವರಿಸ್ತಾ ಅತ್ಪಳ ಎಕ್ವಟ್ ಮಳಾರು ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚೆ ಒಟ್ಟು ಏಕ ಒಟ್ಟು ಎಕ್ವಟ್ ये बारी एक शुद्ध कोंकणी शब्द आमी एकवट करचे म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು म्हणटा ನಾವು कन्नड ते नेम म्हळ्यार नियम उमेद हांगा पुरा ये पळया गॅप ना एकवट नेम उमेद तेची ये एक हांव ये दीर्घ तणलें वेळ त्याल तळेल त्याल तळेल थंय पुरा एक दीर्घ तणला ಸ್ವಲ್ಪ ये ओपन टायप ऑफ प्रोनाउन्सिएशन फुडले क्लोज टायप ऑफ प्रोनाउन्सिएशन ये इत्या एक येत म्हळ्यार येंत आमी दीर्घ घेनाची दीर्घ स्वराचे आमी अक्षर नातील मिती ये उडगास्तवर न्हूच आमी उच्चार करक येता आनी ओक पळया ओट्ट मोर म्हळ्यार पिकॉक नविलो आडोळी डो आनी लीच मध्य गॅप ना आडोळी तेची वॉन्ट ओ दीर्घ तणलें मॉल दिवो अशी हांगा पुरा ओ दीर्घ त्या खातीर उक्ते म्हणटा आमी ताका हें कोंकणींत बरयतना कळना उडगास्तवर न्हू वाचुका बरप वाचितना कोंकणीचे बॅकग्रावंड आशिल्लो सम वाचता वर्ला लेका तशी वाचूंक जायना हें आमगेले स्वराचें एक विशेश आतां स्लायड नंबर 23 आमी आतां व्यंजनाक वच्चे आसल्यार व्यंजन आनी एक वर्णमाळाचे आनी एक भाग व्यंजनांत चड उणेक 36 म्हळ्यार 36 व्यंजन आमी कोंकणींत गुर्त घालून घेवयात आतां व्यंजन म्हळ्यार कसलें की कशी तें आतां आमी आमगेल्या आंगाक येवया आंगांतू आमगेल्या तोंडांतू न्हय जाल्यार ध्वनी अंगांतू व्यंजन कशी आस जाता स्वर आमी पळयले हांगा दाखोवन वारें खंयचेय आड नातिलें येवचें आतां तुमी आड घाल्लारी कोणें जिब्बेन दांतान ताळ्यान फोड जिब्बेन पुरा आड घाल्लारी वाऱ्याचे वाटेर आड रबलारी व्यंजन जाता अडकळ घाल्लारी
अडकळ घालारी अड्डी घालारी व्यंजन जाता. स्लाइड नंबर 24 पळया. अंतु ध्वनी अंगने स्वराचे उत्पत्ती विषय पळयतना आमी पप्पुसांतल्यान भायर सरपी हवेक घाल्ले अडकळींतल्यान तयार जाल्ले ध्वनी तें जावन आसा व्यंजन. आतां व्यंजनाचे विशयाक हे आयल्यार आमी स्लाइड नंबर 25 आतां पळया 25 व्यंजनाची एक लिस्ट आमकां सगळ्यांक गोत्तशें कांय नवी न्हय. क ख ग घ ङ च च ज झ ञ ट ट ड ड ण त थ द द न प प भ ब म. हें आख्ख वर्गीय व्यंजन म्हणटा म्हळ्यार बारी सिस्टमॅटीक तांकां अशी 5 आसा आनी अशी 5 आसा तशी 25 हें आमकां केन्नाय मस्त परिचय आसचें व्यंजन. आतां आमी वो हांगा अशी 1 2 3 बोट दवर न्हू. क च ट त प म्हळ्यार सुरवेचे अक्षर. क च ट त प म्हणल्यार कशें जाता बोटा वयरी तेची वेळार ग ज ड द ब म्हळ्यार दोनीची अक्षर ग ज ड द ब म्हणल्यार कसो जाता. आमी अशी परिक्षा केल्यार क च ट त पांत कांय हांगा गडगड जायना. ग ज ड द ब म्हणटना बरोबर म्हणटा आमगेल्या बोटा वयरी एक कंपन कळटा. हाका आमी हें घोश आनी अघोश व्यंजन म्हणटा. घोश आनी अघोश. घोश आनी अघोश इत्यादी म्हळ्यार स्वर तंतू जाल तितले दूर आसून आमगेल्या ताळ्यांत स्वर उत्पन्न जाता. दूर आसून वाऱ्याक ಸ್ವಲ್ಪ हदारी सोडल्यार थंय वायब्रेशन जायना कंपन जायना. तेची क च ट त प सौम्य क च ट त प सौम्य. ग ज ड द ब म्हणटना स्वर तंतू मागिरी लागी आयलें वाऱ्याक वाट उणी जाली तेदन वारें फोर्सार येतना एक नमुन्याचें कंपन जाता. अशी कंपनांनी घडची हें व्यंजनांक आमी घोश व्यंजन म्हणटा. घोश आनी अघोश. अनेक आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा अल्पप्राण आनी महाप्राण म्हळ्यार वारें हगूर सोडल्यार अल्पप्राण जोरान चड वेळ सोडल्यार क ख उच्चार तोची वाऱ्याचें प्रमाण ಸ್ವಲ್ಪ चड तितलेच ग घ अशें आमी 20 व्यंजनाचे एक परिचय घेतला. आतां लास्टाक एक आसा तें ङ ञ ण न म ङ ञ ण न म. हें आतां आमी पळोवचें गेल्यार इत्यादी म्हळ्यार पोट जीब तोंडांतल्यान भायर येवची वारें. आतां क च ट त प ग ज ड द ब म्हणटा पुरो तोंडांतल्यान त्या वाऱ्याक ಸ್ವಲ್ಪ आड करता आड घालता वाऱ्याक ಸ್ವಲ್ಪ नाकांतल्यान सोडता. ङ ङ म्हणटना पळय ती जीब आड करून वारें नाकांत ञ ण न म. ही पुरा व्यंजनांक उत्पत्ती जातना वारें नाकांतल्यान भायर आयला. त्या खातीर तांकां आमी नाकेस्वर म्हणटा. नाकेस्वर अंतू आमी अनुनासिक म्हणटा कन्नडांत आमी नाकेस्वर म्हूण म्हणयात. स्लाइड नंबर 26. आतां अनेक कांय आमी क्लासिफाय करना तिले एक सेट आसा तें य र ल व श श स ह ळ इतलें. हें ಒಟ್ಟು 9 आसा. ताजी ಒಟ್ಟುची थोडे फावटी आतां टायप करतना सुलभ जावचे खातीर थोडे हें ಒತ್ತಕ್ಷರ पुरा ಒಟ್ಟು हांण एक व्यंजन केलां. तांतू
क्षत्र आणि कन्नडांतून ज्ञ म्हणून येतं क्षत्रज्ञ. आम्ही कोंकणीतून क्षत्र दोन्ही ते घेतला. मोबायलांतू आमी टायप करतना पुरो हें तें मेळटा तें व्यंजन. असलें एक व्यंजन ಸೇರಿಸೂन आमी ಒಟ್ಟು ಒಪಾस इक्र केल्लें 25 वर्गीय आनी 11 अवर्गीय व्यंजन जाल्लें. अशी ಒಟ್ಟು आमगेला आतां व्यंजन ಒಟ್ಟು एक 36 व्यंजन जाल्ले. आतां अपास व्यंजनाचे एक उच्चार कशे जाता म्हणून स्लायड नंबर 27. व्यंजन उत्पत्तीचे ध्वनिअंगाचे पात्र. व्यंजन उत्पत्तींतू ध्वनिअंगाचे पात्र. आतां तावळचे चित्र पळया. अपास एक उडगास करया. थंय जीब नाक 28 स्लायड 28 ते पळय इसोफेगस म्हळ्यार अन्ननाळ ताजी थंय दाखोवनूच वयर आमकां ग्लॉटीस अशी पुरा वार येवची सगळी वाट आनी ताजे पुराय एक चित्र आमकां मेळटा तातूंत. स्लायड नंबर 29. आतां अपास तावळे आमी पळयलेचे विशय गळ, शेकनळी, ताळो आनी ताळ्यांचो 3 भाग आनी ताजे नंतर खोंपी, खोंपीचे सकल निजाळी, निजाळी सकल दांत, ते सकल वोंट. अशी एक रावंड आमी पळोवचे गेल्यार थंय एक 8 विभाग आमकां मेळटा. हें व्यंजन उत्पत्ती जातना एक अंग हें 8 एक जेवो 2 जेवो म्हळ्यार वोंट म्हणटा 2 वोंट आसा. दांत म्हणटा वयर सकल दोन आसा. तातूंत 2 ಒಟ್ಟು जावचे. ಕೆಲವು वेळा वोंट आनी दांत दोनूय जावंक आमकां उच्चार करून. हें पुरो पळोवन आमी खंयचे खंयचे अंग भाग घेता म्हूण पळोवन आमी सुमार वांट्यांनी पळयत हें व्यंजनाक विंगड विंगड रितीरी कशी हें घडता म्हणलें. स्लायड नंबर 30. आतां हांगा पळया गळ्या दाखोवन स्टार्ट करत जाल्यार आमी तें ह आनी ह दोनी विसर्ग येता. बरी ह जाता आनी ह घालून विसर्ग घालता. तें दोनी स्वर बारीक मातशी दाखोवन येवचे स्वर तें आमी हसतना थोडे वेळा हा 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 म्हणटना थंय दाखोवन भायर सरता. ताजे नंतर एक जाग्यार दाखोवन जाता चेडुणें तें क ख ग ग ङ. पळय जीब एकडे लागता आसता. क क ग ग ङ पुरा मातशीचे शेकनळी म्हणटा आमी ताका वेलार इंग्लिशान वेलार जागे दाखोवन तें आमकां उत्पत्ती जाता. आनी ताजे ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಎತ್ತತ್ ಜೀಬ ತೆದನ್ ಜಾವತ್ತ ಚ ಛ च छ ज झ ञ आनी य आनी श इतले पुराय अक्षर एक जागेर चेडून जीब लागता. ಸ್ವಲ್ಪ मातशी मुखार तितलेच तें सगळें ताळ्यांत घेता. आनी खोंपी म्हळ्यार निजी पशी थोडे वयरी थंय ट ट ड ड श न ळ इतले पुराय थंय. तशीच ताजे सकल निजीक दंता मूळ निजी म्हणटा आमी थंय जावचें स न ल र स न ल र चेडुणें एक जाग्यार जाता. आतां दंतांतल्यान जावचें पळया जीब दंताक लागता पळय खंयची पुराय त थ द द जीब दंताक लागयता. आनी
वांटणी दांतू हे व व व म्हणतना पळय व व म्हणतना दोन्ही अंगांग आनी दोन्ही वंटांतल्यान येवची पळय आं प प प फ ब भ म हे 5 अक्षर दोन्ही वंटांतल्यानाची जाता प प ब भ म अशी आमी विंगड विंगड जागे रे हें जाता आनी एक तुमी विचित्र एक आमगेले भारतीय भाशेचे आतां इंग्लिशाची ABCD तें अल्फाबेटाक कसलें एक लॉजीक ना तातूंत ಒಟ್ಟು एक आसा जाल्यार एक भारतीय भाशेचे पळयात तुमी आतां क क च ट त प म्हळ्यार जीब क च ट त प कितले सिस्टमॅटीक आसा पळय वर्गीय व्यंजन केलेलें तांणी क च ट त प लेवेल येता पय बेंड जातना कयल तशी थंय दाखून सकल सकल देंवन थंय येता जीब असल एक बारी एक लॉजिकल व्यवस्थेनी संकेत बरोवन आमगेले वर्णमाळा भारतीय भाशेचे तातूंय कोंकणीचे वर्णमाळा आमी पळय अशी आमगेले आयचे हे चर्चेंत आमी एक भाशेचे मुळाचे हंताक आमी पावलीची आनी अक्षराचे ज्ञान कशी आमगेले आंगांतले ध्वनी दाखुनूच ध्वनी मुळां दाखुनूच अर्थ करून घेवच्याक आमी एक केल्ले प्रयत्न आमकां सगळ्यांकय आमगेले कोंकणी भाशे ताजे बरप वाचप आयकप आनी उलोवप हें एक क्रियेंतू आमकां खंडीत जावन उपकार जातले आमी सतत जावन 8 वेळा कोंकणी भाशे खातीर मेळ्ळ्याची आनी विंगड विंगड विशय आमी शिकिल्ले आसा भास बंच खातीर आमकां आमगेले स्कूल कॉलेजांतू शिकच्याक अवकाश नातिल्ले आसचे संदर्भारी हे एक यूथ ऑफ GSPंतू आमी सगळे वर्ल्ड वायड ಒಟ್ಟು जावन भाशेचे विचार प्रतिवार 1 घंटा आमी करता आसाची हे चर्चा सगळ्यांकय उपकार जातले अशी आठोवन हांव आयचे हे कार्यक्रम हांगाक राबयता नमस्कार.